मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. टायम झाला 11 आणि आता ब्लॉग स्टार्ट करता. आईच आमची जे हाऊस हेल्पर येयली आईच्यान. जस्ट ती आयली, झाडू मारले, पुसली आणि गेली ती. ओके, जस्ट बसलेले. सगळं तेच काम नाही घरची. सो म्हटलं बशा, म्हटलं मागीर काम करूया स्टार्ट. हो गेला बाहेर भितर. यो रे त्या काय ते चेअरार बसयल्ले न्ही, सो जास्त काय सकल देंवयले. ते हांगा ते भोंवता. आता आता न्हांवपाक जाय आणि पावस ना वत पडला सारके कडक. काल तरी मातसो पडटालो बारीक, येता वयतालो. आयज सकाळी सामकें कडक वत, सामकें सकाळी पळोवपा नाका इतलें वत, सामकें भितर अशें उजेड येता. यो 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 ओके. सो चला, ब्रेकफास्ट बी सगळें जालें. आता घरची कामां, सुंगटां हाडला. सुंगटां आतां म्हाका क्लीन करूंक जाय. सुंगटां न्ही पयर न्ही आमी न्ही सालिगांव गेल्ले, जस्ट बेश्टेचे रावंडाक रातचे. आमी सगळीं जाणां गेल्लीं बेश्टे रावंडाक गेल्लीं. मागीर थंयसर न्ही हें आसलेलें, एकटी बायल, कितल्या खबर आहा, रातचे 8:30 एकली बायल न्ही सुंगटां विकोंक बसलेले. मानशेचे न्ही आं, बेश्टेच ते सुंगटां, पण बरें आसलेले, सायजीन मातशे मोटे आसलेले. सो हांवें ते घेतले. 200 रुपया वांटे पावले. 2 वांटे घेतले हांवें 400 रुपयाचे आनी डीप फ्रिजीन दवरले. सो आयज न्ही हांव करी करता. आया थोडं हाय म्हण, हाय म्हणटा. कितें तोंडां घालता गेलो. सो इशूकाचें व्हडलें काम उरलां, तें म्हणजे केंस कापपाचें. तें एक उरलां आमचें. इशू सामको बिजी आसा. आजून हांव डॉक्टरा कडेन वचूंक ना दोळ्याचें. सो मातशें आसा बरें. सो पळयता, आयज वचपाचें आसा. कांयच खबर ना की ताकाय कामाचें काम येता, कितें करतले तो म्हण कितें करतलो. सो पळोवया, आयज गेलें सांगलां आयज वचया म्हटलें हांवें. सो आतां मातशें आसा बरें, की आतां 2-3 दीस जाले न्ही अशे व्हिडियो करता, पण एडीट बी करूंक चड बसना. इफ एडीट करता की एडीट कशें करता बरें एडीट, एक 5 मिनटां एडीट करता, मागीर हांव बंद करता. अशें एक 5-5 मिनटां गॅप दवरता, एडीट करता. कंटिन्युअस मोबायल घेवन बसना हांव. सो पळोवया आतां, आयज या म्हटलें हांवें, कांयच खबर ना. सो आसूं म्हटलें, पळोवया तेजें कशें कितें काम कितें आहा तें. ओके, सुंगटां हांव न्ही सगळें उजरोवचें ना, कित्याक आई आयज खायना, फक्त हांव शिवनाथ. म्हणून हांव इल्लेशें सुंगटां उजरयता आनी म्हाका आयज करी खावपाची खूब रूच येयला. करूंकूच ना आमी सुंगटाची हुमण. पुलाव केला, पण दिसता म्हणटा करी करया, जस्ट थोडेशेंच. म्हाजे कोथमीर जावपूच ना मगे. जातलें न्ही गे, जावं ना आजून. आनी उदक बी घालूंक ना हांवें. खंय वयता फक्त लक्ष किचनान, फक्त किचनान लक्ष. हां, हें दार उगडलें थंय धांवता असलो. ओके, दाखयता तुमकां सुंगटां. बरी आसा, सायजीन मातशें मिडियम आसा, चड धाकटेंय ना आनी फ्रेश आसतलें आं म्हणून घेतलें हांवें. आनी आयज फ्रायडे, संडे बी जातलें. आनी हें सगळें करचें ना. हें पळयात, सुंगटां बरी आसलेली. सो असलें न्ही आनी एक डबो आसा, फूल भरलेलो आहा. सो हें आतां हांव सगळें करचें ना, जस्ट थोडेशेंच काडटा आनी करी करतलें. सो म्हटलें थोडेशेंच करया म्हटलें, कित्याक बेश्टें दवरून तें मागीर बरें जायना. फक्त आयच्या पुरताकूच इल्लें करी करता. बरी आसा सुंगटां हें पळयात. म्हणून हांवें काल रातचें बी उजरोवंक ना, कित्याक हें मातशी मोटी आहा न्ही. तो म्हणटा आतां उजरयतलें हांव, जातलें रोखडेंच. पुरो न्ही गे, कित्याक कोण खायना, रिची तरी खावचोच ना. बेश्टें चड पुरो न्ही कितलें हुमणाक पळय, पुरो थोडेंच करता, इल्लेशें हुमण करता. हें दवर फ्रिजीन, हें फ्रिजीन दवरता. सोय इल्लेच. आई म्हणटा सोय तूं काडून दी खंय, कित्याक चड जाता मागीर तें. हांव करता खरी, हांव काडून दवरता. आईच्या हातीन चड जाता मागीर, तशें उरता न्ही तें, फाल्यां काय खायना. म्हटल्यार आयच्या पुरताकूच करया म्हटलें करी. एक प्लेटीन काडटलो. सो सुंगटांनी हांवें उजरयलें पळय इतलेशेंच. ओके, जस्ट थोडेशेंच करतलें हांव. हांवें काडून दवरला सोय बीन. सोय, मागीर हळदीचो पिठो, रोस्टेड कोथमीर, जस्ट थोडेशेंच मेथी, रोस्टेड सांसवां, कांदो, लसूण आनी मिरसांगो. जस्ट थोडेशेंच करी करतलें हांव. आनी आईन न्ही आपल्याक हें केल्या अनियन करी. ती करता, कांद्याची करी करता, कांदो बी घालून ती करता. ती आयज खायना न्ही. सो हें आयज इशुकाक बी दितलें. बरें लागता हें कांद्याची करी. कांदो बिनो घालून वाडटा तें, म्हणजे बरें जाता, रुचीक लागता जेवपाक. तुमकां जाय जाल्यार सांगा, एक दीस शेअर करता तुमकां. ओके, सो हें वांटून घेता. आनी कॅबेज आसा, कॅबेजची भाजी करतलें पळय. कॅबेज आहा,
सुकपाक पावला सारको तो पळयता जाल्यार थोडेशें भाजी करता हांव हें जालें तें सुकलां तें आनी इतलेशे बिन्स आहा सो म्हटलें बिन्स आनी कॅबेज घालून न्ही भाजी करता कित्याक म्हाका बिन्स न्ही उडोवपा नाका मातशें बरें आहा टेंडर आहा इतलें काय सुकोवंक ना पळयात बरें आसा ओके सो म्हटलें दोनी मिक्स करून न्ही भाजी करता आयज न्ही ऋत्विकाक हें आसा एक्स्ट्रा क्लास ओके सो आयज जेवपा ना तो म्हणजे 3:30 पावतलो ताका हांवें 2 टिफीन दिला कळ्ळें न्ही चपाती बी ऑमलेट बी करून दिल ताका सो तो आयज जेवपा ना 3:30 पावतलो ओके सो करून दिवंक जाय हेंच टेंशन सो थोडेशे चपाती आनी ऑमलेट आनी थोडेशे पुलाव असो करून दिल ताका वेल तेणें सो आतां पळोवया कितलें खाता की ना तें तेजे नखरे चड ओके सो चला सो जालें म्हजें रांदून हेपळ्या भाजी कॅबेज आनी बिन्स थोडेशे मिक्स घालून केला हांवें आनी हांगासर आसा सुंगटाचें हुमण थोडेशेंच केलां हांवें सो हेपळ्यात बरें जालां ओके सो जालें थोडें करून सो मागीर न्ही हांव खारो भाजतलें सुको बांगडो हें फक्त म्हाका शिव खायना आनी ऋत्विकूय ना न्ही ताका लायक पण ऋत्विक ना न्ही आयज ओके सो जालें मागीर थोडें करून सो सगळें रांदून बीन जालें सो तुमकां दाखोवंक जाय आसलेलें सो काल न्ही आमची युट्यूब फॅमिली येयल्ले काल हांवें अशें व्लॉग बीन करूनासलेलें म्हणजे हांवें तो सकाळीच एंड केल्लो ओके तुमी सांजची येयल्ली एक्चुली जालें कितें काल सांजचें न्ही हांव गेल्लें डॅल्फिनोजान कांयच भाजी बीन कांयच नासलेलें सो डॅल्फिनोजान गेलें थंय म्हाका मेळ्ळी ती थंय म्हाका मेवळी आनी उलयलें ती म्हणपाली आपूण आयजूच तुमगेर येता म्हणपा लागली कळ्ळें न्ही सो म्हाका तुका कितें दिवंक जाय सो आयजूच आपूण येता सो फाल्यां जावचें ना कित्याक तें आयजूच दिवंक जाय तुका म्हणपा लागलें सो यो म्हटलें मागीर हांव डॅल्फिनोजान घरा पावलें मागीर तिका मेसेज केली ती डॅल्फिनोजान आसलेली ती कालूच ती पावला तिमी आसता कुवेट सो काल हांवें काय फोटो बीन घेवंक ना हेजे फाटीं ती येयल्ली आमगे तो फोटो घालता पळयात तुमी तेन्ना इश्वीक न्ही म्हाका दिसता 3 या 4 मंथ्स असो कितें आसलेलो तेन्ना येयल्ली तिमी कळ्ळें सो म्हाका ती डॅल्फिनोजान मेळ्ळें आपूण येता म्हणपाक तुमगे सो काल ती येयली आनी सरप्रायज म्हणजे कितें म्हाका घेवन येयली ती तें म्हणजे ब्रेड तें खबर आहा न्ही म्हाका ब्रेड खूब लायक म्हणून पळय ते बी 2 हे पळय 2 घेवन येयली ती हें आमी खाली केलें आयज ब्रेकफास्टाक ऑमलेट आनी ब्रेड बरें करून खाल्लें बरें जाता मातशें गरम केलें न्ही खूब बरें जाता सो हो एक फूल उरला सो हो हेका न्ही इश्यूकाक न्ही ऋतुकाक न्ही बटर गार्लीक बी खूब लायक ब्रेड बटर गार्लीक सो ताका करतलें हांव फाल्यां आनी हें न्ही मिल्क ब्रेड हें मिल्क ब्रेड चाय वांगडा बुडोवन खावपाक न्ही बरें लागता सो हें ती घेवन येयली मागीर येता आनी कितें घेवन येयली ती चॉकलेट बीन दाखयता तुमकां कळ्ळें न्ही सो 2 ब्रेड घेवन येयली बॉक्स मागीर हें वॉटर बॉटल असले 2 हाडला इशिकाक आनी ऋत्विकाक हे पळय सेम हे पळयात ओके आनी हें आसा मेजरमेंट कप सेट मेजरमेंट सो हें हांव यूज करचें ना की ऑलरेडी म्हळ्यार आसा सो तेंच यूज करतलें हांव आनी हें दवरतलें हें मागीर यूज करतलें हें बरें आहा पळोवपाक बरें दिसता हें पळयात 1 कप हाफ कप 1/4 आनी 1/3 कप ओके सो मागीर आईक बरेंशें अम्ब्रेला दिला आईक अम्ब्रेला सो हें पळयात मागीर हें तुमकां खबर आसतलें कितें तें हें न्ही गार्लीक हांगासर न्ही गार्लीक घालपाचें आनी अशें हें करपाचें स्मॅश करपाचें तें पडटा मागीर दाखयता तुमकां जेन्ना यूज करतलें पळय तेन्ना तुमकां दाखयता कळ्ळें न्ही आनी हें बरेंशें बावल सेट हाडला इशुकाक हे पळयात 2 आसा हितून कितें सूप बीन घालून दिवपाक बरें पडटा ओके सो हें हाडला मागीर हें इशुकाक हितून न्ही म्हणजे कितें खिचडी बी करून व्हरूंक शकता कळ्ळें न्ही आनी खूब हें हेवी आसा आनी भितर न्ही अशें आसा हें पळयात केन्ना केन्ना खिचडी बीन कितें करून व्हरून भायर केन्ना ट्रॅवलिंग करता तेन्ना बरें हें सो हें हाडलां सो हें सगळें म्हाका न्ही वॉश करून दवरूंक जाय म्हणून तुमकां म्हटलें तुमकां पयलीं दाखयता मागीर सगळें वॉश करून दवरता कळ्ळें आनी ऋतुकाक हाडलां हें सनग्लास हें काडून दवरता नाल्यार तो दीसभर घालून भोंवता मागीर मोडून घालतलो सो बरें आहा हें सनग्लास मागीर सो म्हाका न्ही बरेंशें हें हाडलां सेट बरें आवडलें म्हाका हें पळयात दिसता आसतलें तुमकां हें पळयात खबर ना तुमकां दिसता आसतलें काय ना तें 2 इयरिंगां आनी एक लॉकेट चेन आसा बरें दिसता हें खूब बरें दिसता बरें अशें शायन मारता कळ्ळें तें एक जालें आनी ऋतुका कंपास पावच हाडला आनी हांगासर स्पून आसा हें पळयात स्पून कळ्ळें न्ही 4 स्पून आहा 1 2 3 4 आनी बरें हेवी आसा बरें आहा आनी हें म्हाका खूब जायते आमचे युट्यूब फॅमिली आमगेर येता न्ही आमकां हें हाडटात
मातशें हेडेक बीन एक्स ब्रँड म्हणून ऑयल हेडेक बीन जाल्यार न्ही हांव हेंच लायता मातशें बरें दिसता कळ्ळें तुमकां न्ही. सो पळय ऑलरेडी 2 आसा. तो एक आका हाल्टिणेन सो एक जालें आनी चॉकलेट सगळें हितून घालून दवरता हांव. चॉकलेट वांगडा न्ही तिणें न्ही कॉफी हाडला. कॉफी कळ्ळें न्ही बरें ट्राय करून पळोवंक जाय तें कॉफी सगळें. आनी जालें चॉकलेट हाडल्या खूब बरें असले बी सगळे चॉकलेट. मोव जाला ही फ्रिजीन दवरता न्ही. हें बरें खावंक पयलें तुवें हें खा बरें लागता. घे घे तर चॉकलेट बी असले मागीर हे पळय नट्स बीन सगळे घे घे घे. आनी हें बरें आहा हें म्हाका ट्राय करूंक जाय केन्ना खावंक ना. ओके सो आनी एक हाडलेले ते आमी खाले आतां ओट्साचे बिस्कीट. ओट्स बरें आहा चड स्वीट ना लायट आहा. ते ओपन केलां हांवें तितून 2 बार आसा. एक बार हांवें आईन हाफ खालें आनी एक बार आसा ते आई रितिकाक आनी शिवाक. सो आमी सगळें शेअर करून खाता कित्याक असलें आमी केन्ना खावंक ना न्ही. सो एक ट्राय कशें ओके. सो हांगासर न्ही हे पळयात कॉफी हाडला. हें म्हाका सगळें ट्राय करूंक जाय. टोरा बिका कॅपिचिनो हे पळय असले कॅपिचिनो हें हाडला. आनी हांगासर एक आसा कॉफी. हें सगळें म्हाका ट्राय करून पिवन पळोवंक जाय. आनी हें आसा कॅरमल लेट स्टारबक्स हें पळय असलें कॉफी हाडला. सो हांगा एक आसा आनी एक ओके. आनी हे पळय हांगा एक आसा असलें खूब हाडला तेणें कॉफी घे सांजचें पिवया करून. दूद जाय सांजचें करून पिवंक जाय ओके. तुका जाय हांव उठलो ओके. तो एक चॉकलेट नाका सो हें दिता तुका बिस्कीट दिता ओके. सो हें सगळें घेवन येयलें. सो तिजें नांव आसा सेल्विना कळ्ळें न्ही. तिमी आसता कुवेट. सो तिमी जस्ट कालूच येयला आनी सांजची ती येयली आमगेर जस्ट येयली. जस्ट एक म्हाका 15 मिनटां बसली आनी तिमी गेली. सो तिमी लेटूच येयली कित्याक ब्रेडा खातीर येयली ती कित्याक ब्रेड चड करूंक जायना न्ही. सो ताका लागून इशी तुका बटर हाडला न्ही. तुका बटर हाडला हय ओके. सो सगळें काडून दवरता. हें सगळें म्हाका न्ही वॉश करून दवरूंक जाय. आमी केन्ना खंय वयतना बी न्ही घेवन वचूंक जाय बरें पडटा. असलें एक ऑलरेडी एक आहा मेळ्ळें हो बरो आहा न्ही गे धरपाक. हें गरम उरतलें खूब हेवी आसा. हें खूब हेवी आहा आनी दिसूंक खूब बरें दिसता हें पळयात ओके. हें सगळें दवरता मागीर मेळटा तुमकां ओके. चला फायनली आयज तो मुहूर्त आयलो वचपाक. एक आय शॉपार आमी थंय वयता ओके चॅक करपाक पळोवया कशें कितें आहा तें. पयलीं पेक्षा आतां मातशें आसा कमी म्हटलें वचून दाखोवन येवया म्हटलें. ताका कांय काम ना म्हटलें सकाळ सांज जाली 6:30 जाली आतां भायर सरला आमी. सो म्हटलें वचून पळोवया चॅक करून पळोवया कशें कितें आहा तें कितें आहा तें दाखोवन येवया म्हटलें ओके. सो जस्ट आत्तां भायर सरला. हाय म्हण सगळ्यांक हाय हाय यादूच ना. सकाळी ब्लॉग स्टार्ट केल्ले हांवें मदीं करूंकूच ना. तो न्हिदलेलो उठलो. आमी आतां योगा करतात हांव आनी आई. ते हेबल्ड कितें हेबल्ड न्ही तें हेबिल्ड म्हणून तेजे आमी आतां करपाक लागला. म्हाका आयज 4th डे. सो आयज म्हजें जावकूच ना. अशें न्ही हांव सकाळचें घेता मॉर्निंग बॅच 7:30 आसा 8:30 आसा आनी 6:30 आसा मॉर्निंग. मागीर इवनिंग न्ही 5 o'clock 6 o'clock 7 o'clock अशें बॅच आहा. सो फक्त आमी चूज करपाचें आमकां खंयचें जाय तें. इफ तुमकां मॉर्निंग जाय जाल्यार मॉर्निंग इज मोर बेटर. मॉर्निंग जायत ना म्हजें. एक दीस मॉर्निंग केलें हांवें आई सामकें म्हणजे लेझी कशें जाता नाका आतां वचून परत न्हिदूंक दिसता. काल आमी न्ही मॉर्निंग बॅच केले हांवें आईन. सो आईक सकयल जमनीर बसून करपाक कांयच जायना. ती खुर्चेर बसून करता. सो हांवें आयज आमच्या आयज काय वचपाचें प्लॅन नासलेले डॉक्टरा कडेन हांगा आयच्या कपा कडेन. सो हेणें मागीर कॉल केला आतां चल या खंय भायर सरया आनी श्रीनाथा ना म्हणपाचें. सो तशें दवरलें हांवें कांयच करूं ना आयज योगा. हार्डली 2-3 योगा केले मागीर कॅन्सल करचें पडलें म्हाका क्लास. सो आईन थोडे केले मागीर जालें. आतां म्हाका परत फाल्यां सारकें करचें पडटलें. अशें बरें पडटा आनी तेजे मातशें एक्सरसायज न्ही योगा न्ही खूब इजी कळ्ळें तुमकां न्ही. अशें टफ ना डिफिकल्ट ना. बसून करपाचें बसून उबें रावन करपाचें. सो तुमी आयकलां आसतलें म्हाकाय कमेंट केलेलें आमच्या युट्यूब फॅमिलीन इंदिरा नायक हॅबिटाचें कर म्हणून. सो मागीर आमी करया म्हटलें. सो खूब जाणां ते करतात कळ्ळें न्ही आनी बरो तेजो रिस्पॉन्स आसा लोकांचो म्हणजे ताका लोकांक फायदो जाला. सो म्हटलें चल आयज आमचो 4th डे आसलेलो पण आयज मागीर सारकें जावंक ना. आमी भायर सरली आतां न्ही. सो हांवें 6 o'clock घेतलेलें बॅच 6 to म्हणजे 45 मिनटाची ते आसता 45 मिनटाचें. सो आसूं म्हटलें चल हें एक काम जावंक जाय म्हटलें ओके. सो चला डायरेक्ट तुमकां पणजे मेळटा. सो पावले आमी आतां न्ही पार्किंग खंय तरी पार्किंग मेळ्ळें. हांवें म्हटलें खंय मेळटा तें घाल वॉकिंग करून या म्हटलें.
कोण ना कोण मिळत राहत आहे का शिवणाचा ओके चला तो शिवाचे न्ही दोळ्यान दुखता म्हटल्यार तो ताका न्ही कितले दीस जाले तो वचत ना डॉक्टरा कडेन चॅक करपाक सो म्हटलें आयज कर म्हटलें सो गेला भितर पळोवया तुजें कशें कितें आहा तें आसा पयलीं न्ही शिवनाथाक लागलो चश्मो आनी इतले दीस तो केअरलेस करतालो सो आतां कितें आतां चूज कर सांगता तें आयकना पण डेली घालूंक जाय आं काडून दवरशी कपडान लस कितें दिसता दोळा दुखता म्हणटा आनी जाणटे दिसतलो खंय तूं बरें चूज कर सो म्हाका न्ही कमी लागला कितले पॉयंट म्हाका पॉयंटान म्हाज्याकून चड तेजे ताका शिवाक चड म्हणजे चड पॉयंट आहा नंबर खूब डिफिकल्ट खंयचे चूज करूं म्हणजे खूब ऑप्शन आहा न्ही ते खंयचे घेवं खंयचे नाका अशें जाता श्वेता खंयचे घेतला खूब बरें बरें आहा तुवें खंयचे घेतला हें घालून घेतला इव्हेंटाक तुवें खंयचे घेतला आं ओके जालें तुजें चूज केलें पावस पडटा बाय जालें आमचें पावस पडटा गाडी थंय दवरला तो हाडटा म्हणटा गाडी गेलो धांवत सो जालें सो म्हाजे खूब वस शिवाचें आसा एका केन्नाचोय म्हाका म्हणटालो तो आपल्याक दुखता पण ताणें हेंच करूंक ना म्हणजे आपल्या जिवाचें पळयात ना तो आयज म्हाका जाला म्हणून हांव येयला म्हणून ताणें आपल्याक चॅक केलें सो म्हाज्याकून चड हेका चड व्हडलो नंबर लागला आं सांगता केन्नाचें म्हाका केन्नाचें म्हणटा दोळो दुखता दाखय म्हणटा ना टायम ना आपल्याचो काय टायम काडना तो सो आसूं आतां जाल्यार आतां दाखयलें सो 4 to 5 डेजान मेळटले म्हाजे बेगिना मेळटले 3 दिसांनी मेळटले हेजे मातसो टायम लागतलो एका नंबर लागला न्ही सो चड म्हाका ना इतले सो तो पावलो जेन्ना तूं मोबायल एडीट बीन करता विडियोज बी एडीट करता तेन्ना घाल म्हटलें हांवें सो म्हटलें जालें तेजें बरें सो 4 to 5 डेजान मेळटले मागीर घालया हांव आनी शिव अंकल आंटी खंय ओके चला आता वयता आमी घरा सो हो व्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करात शेअर करात आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर बाय